कालू प्रोडक्ट्स नंतर खूप मेगा प्रोडक्ट्स जालो सो तेजेर तुमचें कितें से युनिटी मॉलाचो विशय सध्या कोर्टान आसा 8 तारीख जावन मागीर उलयता कित्याक ताजे पयलीं हांवें उलोवप योग्य नासतलें. थोडे इश्यूज जे कोणें विशय घेतल्या ते सगळे एक सांगूंक शकता हांव की युनिटी मॉल इज हॅविंग ऑल द परमिशन्स, एप्रिहेन्शन्स रेज्ड, किपींग तितलोच सरकार रिस्पेक्ट करता वेटलँडाक, तितल्याच वेटलँडाच्या भायर बफर झोनाच्या भायर दवरिल्ली आसा. थंयच कुशीक वेटलँड आसा ते 150 मिटरान बिल्डिंगो येयल्या, आनी एक वेटलँड आनी एक लीक आनी थोड्यो गजाल्यो ज्यो आसा त्यो 8 तारखेच्या मागीर हांवें उलोवप म्हाका दिसता योग्य आसतलें. लेट द वर्डिक्ट कम, देन वी वील, इट इज बेटर मी टॉकिंग सब्जेक्ट बींग इन कोर्ट. सेकंडली पॉलिटिकली तो कोण उलयतले ताजेर हांव सद्या काय उलोवंक शकना. सो वेटलँडाचो इश्यू बातयलो बायोडायवर्सिटी, वेटलँड, TCP, खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट्स आर कन्सर्न टू गीव परमिशन्स, ऑल हॅव टेकन परमिशन घेवनूच थंय केला. सायडीक जे बिल्डिंग्यो आयल्या चिमला गांवच्योच, चिमला पंचायती अंडरूच, थंय हो प्रकल्प येता. फक्त फरक कितें, हो सरकारी प्रकल्प. सो सरकाराच्या प्रकल्पाक अपोज आनी प्रायवेटाक अपोज जायना ह्या हातून हांव सद्या उलोवचो ना. पूण योग्य टायमार 8 तारीख जावनी, देन वी वील टॉक अबावट इट. पीपल वॉन्ट ऑपॉर्च्युनिटीज ऑफ जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आनी जेन्ना मनीस तयार करूंक, सरकार तयार करूंक सोदता तेन्ना हे डायवर्जन ऑफ थिंग्स जे येतात. चिमला गांव वेटलँड आमी रिस्पेक्ट करता, एरिया तळें आमी रिस्पेक्ट करता, भोंवतणी एक्टिविटीज कितल्यो कोण कोण करता त्योय कळटल्यो. थोडे दीस रावात, कित्याक सगळे आमी वी डोंट वॉन्ट, आमकां शेवटी गोंयकारांचे हितूय पळोवंक जाय. सो एक पॉलिटिकल इशू घेवन मॅटर सबज्युडीस आसतना इट इज बेटर आय कमेंट लेटर.